महाशिवरात्र गोयभर व्हडा उमेदीन मनयली। ह्या निमतान शिवोलेच्या स्वामी समर्थ मठान बायलां खातीर रांदपाची सर्त आयोजीत केल्ली। ह्या सर्तींत 52 बायलांनी वांटो घेतिल्लो। सर्तींत वांटेकार जाल्ल्या बायलांनी सुमार 70 परस चड पौष्टीक आनी गोड पदार्थ तयार केल्ले। ह्या सर्तीचे परीक्षण सारिका शिरोडकर, सिया लोटलीकर, अभिमन्यू वळवयकारान केले। फाटली 5 वर्सां हे कॉम्पिटिशन चालू आसा, हे 6 वर्स आनी हांव सतत हांगासर जज म्हणून येता आनी एवरी इयर पळयता की दिसान वर्सान वर्स म्हणटा तशें हांगासर जी वेरायटी आसा आनी जे नंबर आसा पार्टिसिपंटचे ते वाडत आसा आनी हेजे फूल क्रेडीट म्हाका दिसता निलेशा करता, निलेशा ताची कॉमिटी, कित्याक फर्स्ट ऑफ ऑल ताणें इतले बरे कॉन्सेप्ट हांगासर तयार केला। मेन म्हळ्यार एवरी महाशिवरात्री हो प्रोग्राम जाता, जेणे करून जे सगळ्यो बायलो आसा तांकां एक संद मेळटा एक तर सगळ्यांक एकठांय येवपाची आनी तातूंतूच वेगवेगळे जे वेरायटी प्रोडक्ट्स म्हणजे वेगवेगळे जे पदार्थ आसा हांगासर ते हांगा डिस्प्ले करपाक मेळटा आनी एक खंय तरी स्वामीच्या पांया कडेन एक तांचो एक प्रसाद कसो म्हणल्यार जाता, तांचो एक अनरियली आनी इंटेन्शनली म्हणटा तांचो स्वामी कडेन एक तांचो प्रसाद वता। खुबशे हांगासर ह्या मठांत प्रोग्राम जायत आसता आनी तोखणाय करण्यासारखे प्रोग्राम आसता, म्हणजे एक तरी वेगळेपण आसा प्रोग्रामांनी। आमी कुकींग कॉम्पिटिशन खूब पळयला, पण खरेंच सांगता हे कॉम्पिटिशन जे आसता इतले पार्टिसिपंट एकूच हांगासर जे इतले पार्टिसिपंट येता खरेंच तुमची तोखणाय करून तितली कमी। खरेंच म्हाका आनी तुमची तोखणाय करपाक दिसता, कारण तुमी भरपूर मेहनत घेतली आसतली। कारण घरान स्थिती अशी आसता की प्रत्येक पुरुषाक कळटा बायल आपले कितले काम करता, कितले कसले डीश करता, वेगळे वेगळे डीश आसता, हुमण आसता, शीत आसता, करी आसता, खूब तितून जायते डीश येता। म्हणून तितून अशे डीश करप म्हणजे खरेंच तुमचे कौतुक करपा सारकें आसा। ह्या वर्सा हांवें चिंतून घातलें की इतले मेंबर येतले 63। खरेंच गेल्या वर्सा कोविडच्या महामारीक लागून म्हाका दिसता 40, 44, 45 जाले 45।